कुडतरेचो शेतकार आनी पंच रुई मिनेजिसान शेतकी मळार वेगळोच प्रयोग केला। 2 लाख स्क्वेअर मीटर पडीक जमनीर ताणें पारंपारीक पद्दतीन शेत केलां। सारें वापरिनासतना शेताचें पीकय बरें आलें। पयल्याच फावट ताका 50 टन भात आयला। रुई म्हणटा बाकीच्या लोकांनी असलो प्रयोग करून पडीक खाजन जमनीर पीक काडचें। तो शेतकारांक आदार म्हूण सरकारा कडच्यान सबसिडी मागता। कुडतरेचे हे खाजन कितलीशीच वर्सां पडींग आशिल्ले। थंयचो शेतकार रुई मिनेजिसान हे फावट सुमार 2 लाख स्क्वेअर मीटर सुवातीन सारे वापरिनासतना भात लायला। मात मशिनान कापण्याक ताका 2 दीस लागले। रुईक वट्ट 50 टन भात मेळ्ळे। फायनली जाया रोयलोले आनी पीक एकदम बरी जाली, सारकी चड बरी जाली, रोंपलोली। 50 टन्स सुमार म्हाका भात जाला। 50 टन्स भात जाला एक उमेदीन म्हाका जाला म्हणपाक ते गव्हर्मेंटान तेजे सबसिडी दिवपा जाय, ती हे भाशेन लोकांक रोंपीची। कुडतरी बायोडायव्हर्सिटी व्यवस्थापन समितीन रुईच्या यत्नांची तोखणाय केली। थंयच्या बाकीच्या खाजनांनी असोच प्रयोग करचो म्हूण समितीच्या वांगड्यांनी मागला। सरकारानूय आदार करचो म्हूण ते मागतात। It is a great pride for us Kudtorkars, and there are many cousins throughout Goa which are lying idle today. They are not being cultivated, so this could be a good experiment. आमगे त्याक परबी आनी आमी मागताय गव्हर्मेंटा कडेन हे भाशेन दुसरे कडेन गव्हर्मेंटान प्रमोट करपा जाय, तांकां आदार दिवपा जाय। पडीक जमनीचेर उमेद म्हूण शेत रोवन रुईन भांगर पिकयले। साश्टी, तिसवाडी, बार्देश, पेडणे आनी फोंड्या सारकेल्या कितल्याशाच वाठारांनी खाऱ्या उदकाक लागून पडींग उडयल्ले जमनी आसात। थंय अशे यत्न जाल्यार गोंयच्या खाजन शेतीक बरे दीस येवं येता हे रुईन दाखोवन दिला। प्रुडंटा खातीर सावय डायस। काणकोणा माशेचे निराकार स्कुलाक 75 वर्सां जालीं। त्या निमतान आदले शिक्षक आनी विद्यार्थी एकठांय आयले। दिसभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो। शाळेंत आदले शिक्षकांनी क्लासी घेतल्यो। तांणी एकठांय येवन लेजीम, मल्लखांबा सारकेले पारंपारीक खेळय केले। आदले शिक्षकाचो भोवमान जालो। सो प्रोग्राम आमी आमच्या ह्या गांवगिरी वाठारांत घडोवन हाडटात आनी आमकां परत ऑपॉर्च्युनिटी आनी आमची त्या बॅचीची भुरगीं परत मेळप, हातून म्हाका खूब उमेद दिसली की खूब तेंपान ही सगळीं भुरगीं मेळटा। हा एक खरोखर स्तुत्य असा उपक्रम आहे। विद्यार्थ्यांच्या मनाबरोबर शिक्षकांची मनही भरून आलेली आहेत। जेन्ना हांव फर्स्ट जॉइन जाल्लो तेन्ना हें स्कूल फर्स्ट स्टार्ट जाल्लें 1999 आनी तेन्ना आमी जे आसा ते थंय स्कुलान एक रुमान शिकताले। भारतीयाच्या प्रत्येकाच्या मनात गोव्याबद्दल एक आगळं वेगळं आकर्षण आहे। गोव्याची एक वेगळी संस्कृती आहे, एक वेगळी लोककला आहे, लोकधारा आहे। ती बघण्याचा थोडा योग आज इथे आला। इतल्याने खबरांची रांगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।